कितें आवाज व्हडलो येयलो आयज. पनीर पराठा आणि हे खायना नूडल्स. नूडल्स केला आयज. आप पहिले खाऊन घे. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. जस्ट उठलो. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळे बरी आसा. 9:30 जाले तर आत्ता उठले हांव. आनी आयज बरो भायर पावस पडटा आनी आयज आसा कितें ना सांजांव. पण आमी वयची ना आयज. नेक्स्ट इयर. लास्ट इयर गेल्ली आमी. नेक्स्ट इयर या आमी इशुकाक घेवन. तो उठलो आता रडोंक लागलो. तो पळय न्हिदाच ना सारको. न्हीद आ दोळ्यार. सो सकाळी हांव उठलेले 6:30 सुमार. आयज ऋतुकाक न्ही क्लास आहा. म्हणजे तांकां न्ही फ्रायडे आनी ट्युजडे एक्स्ट्रा क्लास आसता. सो तांकां लंच दिवचें पडटा. सो रातचें सगळें हांवें रेडी करून दवरलें. पनीर पराठा स्टफींग रातचेंच करून दवरलें. स्टफींग रेडी आनी नुडल्साक हक्का नुडल्स केले ताका. जे भाजी बी चॉपिंग सगळें केलें रातचेंच. आनी नुडल्स बॉयल करून दवरले हांवें रातचेच. सकाळीं जावचेंच ना म्हाका खबर आहा. सो सकाळी मम्मी उठली, हांव उठले. मम्मीन ताका पराठा केले आनी हांवें नुडल्स केले. सो बेगिना तिका जायना न्ही 2-2 करपाक. सो बेगिना केलो तो. आतां 3:30 येतलो. ओके. सो आतां हांव करता ब्रेकफास्ट. दाखयता तुमकां. घे इशुकान व्हडलें काम केलें खंय. घे गूड मॉर्निंग म्हणटा. आं हय रे गूड मॉर्निंग म्हणटा. हय इश्वी तो काम करता. नंबर 2 करता तो. मातसो ताका डिस्टर्ब करना हांव. इश्वी पळयना पळय तो. आयक सगळ्यांक. उठ मरे. हाय म्हण मरे. पळयना पळय. तुमकां इश्यू हाय म्हणचो ना. ताजें वर्क इन प्रोग्रेस आहा. तो नंबर 2 करता. घे. आनी नंबर 2 करतना न्ही उगी आसता तुमकां कसो पळयना तो. हायचो म्हणना तो. आनीक घे पराठा. आयज पळय पनीर पराठा आनी बेश्टे सिंपलशे न्ही हांवें अंडा बीन ताती बीन घालून न्ही नुडल्स केला. हे पळय थोडे तुका जाय आशिना. जाय जाल्यार आसा हांव गरम करता. नुडल्स म्हटल्यार ताका पळय. हे पळय हे नुडल्स पळय जाय जाल्यार सांग म्हाका. थंड जालें तें उदक केल्लें न्ही. बरो वारो सुटला भायर. दिवं गरम करून दिवं. ओके. एका नुडल्स येता गरम करून. हांव च्या पिता. आयज ती बेगिना येतली बाबू न्हाणोवपाक. कित्याक आयज हें आसा वॅक्सिना. सो वयतली आमी 10:30 सुमार आपयला आमकां हेल्थान. सो वॅक्सिन आयज आयज कितें जातलें खबर ना. वॅक्सिन म्हटलें की म्हाका भंय दिसता. की ताका फिवर बी येता आनी तें खूब रडटा बीन. आतां पळोवया कशें कितें. 10:30 सुमार वयतली आमी. सो म्हाका तेल लावचें. हांव तेका सांगलां हांवें म्हाका नाका म्हूण तेल लावपाचें. ते बाबूक न्हाणोन अशी बेगिना भायर सरता 10:30. 9:30 जाली. ओके. ताका हांव ते नुडल्स गरम करून दिता आनी हांव ब्रेकफास्ट करता. मागीर मेळटा तुमकां. ओके. चला. नाही घातला. सो जस्ट आमी रेडी जाली वचपाक. शिव घाई करता. शिव कितें तुका माड्या घे. सो तो न्हिदला दाखय तुमचो. हे पळय हय न्हिदलो. चला भायर सरता. खंय घेतलें काय ना न्ही. तो फायल लिखूच. ते फायल लिखूच. ओके. चला भायर सरता. ऑइल कसले तीन इंजेक्शन मैम. सो जालें आमच्या हांगा आसलेलें पिंटो रोजारियो हॉस्पिटल थंयसर.
सामके की सांगू तुमका 3 इंजेक्शन म्हणून समजलं एकूच म्हणून 3 इंजेक्शन आणि 2 ओरल असलेलं तेका आणि 2 इंजेक्शन मातशे लाईट हाक आणि एक लास्ट दिल्लो पे इंजेक्शन तो मातसो हाय खंय म्हणजे तेका आता फिवर बी येतले आयज फाल्यां अशें पण त्या खूप स्टार्टिंग दिल्ले पळय रडोंक ना मागीर आमी काय शूट करूं ना मागीर सेकंड थर्ड दिले पळय सामके भितर तपोवन दिले तेका पयल्यार कितें जालें आमकां न्ही ना तेव्हा दुकां येवपा जालें म्हाका रडपा लागलो मागीर तो न्हिदेर आहा म्हणून इतलें कळोंक ना सेकंड इंजेक्शनान तो रडलो मागीर तेका तेणें सांगलां की लावपाचें तें फाल्यां तेका सायडीन थंड उदकान अशें पूस म्हटलां सायडीन आनी फिवरचे सिरप दिला ते 6 आवरान 1.5 ml घाल म्हटलां आतां आमकां नेक्स्ट मंथ आपयला ओके नेक्स्ट मंथ आपयला तो जालें आता बाय चला आम्ही आता आयला डेल्फिनोस तर भाजी आणि नुस्तें बीन घेवूंक जाय तो गाडी न्हिदला म्हणजे उठला तो ओगी हा आमी तू भाजी घे काढून दाखय न्ही तो पाय बांधलाय येस बरो व्हडलो कोण येला पळय शॉपिंग करपाक दोघांना वांगडात कांयच घेवंक ना आत्ता येयला शी म्हळ्यार तुमकां बाबू तीन दिला आतां म्हटलें हांगा येयलात न्ही बारीक बारीक सामान घेवया म्हणून अनुष्का समजलें आयज संडे खंय ऋत्वीक खंय आसा खंय ऋत्वीक गेला स्कुलान सो जालें सगळें घेवन आनी आयज मंगळार न्ही भाजयो बी तितले चड कांय ना सगळें मातशें सुकलेले मेथी बी आसलेले तर सुकला सगळें नुस्तें घेतलें आनी व्हडले व्हडले क्रॅब तुमकां खबर आहा न्ही 1300 रुपीज किलो हो हाड खंय ते इतले व्हडले क्रॅबाक न्ही टेस्ट उरना बारीक बारीक क्रॅब आहा पळय ते बरें आसता आतां नुस्तें मातशें म्हारग न्ही थंय घेतले आमी कुल्ले घेतला सॉरी सुंगटां रितुकाक सुंगटां बांगडे आनी तिसऱ्यो घेतला आतां कितें करपाचें पळोवया हांव बाबू न्हिदला उठोंक ना अजून ओके चला घराचो मेळटा तुमकां जस्ट पावली आमी घरा आनी बाबूक हांगा घातला बाबूक न्ही हांगा घातल्या न्ही बरो न्हिदता उठना दाखयता तुमकां सगळें हांगा घातला आनी बेश्टें हांगासर हें दवरला हांगासर तो हांगासर बरो न्हिदता आनी नुस्तें पुरणपोळी हाडले हांवें म्हाका न्ही पुरणपोळी खावंक दिसलें आई म्हणटाली करया म्हणटाली पुरणपोळी सो मेवळें म्हाका सो बरें पातळ आसता हेंचें भितर न्ही 1 2 3 4 आसता 50 रुपया सो 2 हाडले हांवें आनी नुस्तें आतां क्लीन करता हे पळय बांगडे आयज फ्रेश आहा हे पळय बांगडे आनी तो हाफ किलो सुंगटां हाडला हांवें आनी तिसऱ्योय बरे आसले आयज फ्रेश म्हणजे अशें तोंड बीन न्ही अशें ओपन जातालें सो म्हटलें हे पळय क्लीन करून दवरला फ्रिजीन दवरता आयज कांयच करचें ना सो आतां काय करचें ना कित्याक 1 जालें हांगासरूच दाळ आसा कालचे दाळ केलेले काल बांगडे फ्राय करता आनी सुंगटां फ्राय करता तिसऱ्यो फाल्यां हुमण करतले आतां काय करचें ना ओके सो तो न्हिदला सो हांव बेगिना नुस्तें क्लीन करता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो जालें नुस्तें क्लीन करून बेगिना क्लीन केलें आनी आई लायता हांगा मसाला सो हें पळयात आमचे ते मसाला सोंपले जे आई करता पळय ते मसाला सोंपले सो बेश्टे चिली पावडर हळदी जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून हें केलां सो मातशें लाय म्हटलें शो ऋत्विकाक हाडूंक वचूंक जाय न्ही सो तांकां सुट्टा 1:45 क्लास आहा न्ही सो 3:00 3:30 येता तो इश्वीक तो पाय हालयता न्ही जेन्ना पाय हालयता तेन्ना तो रडटा ऋत्विक खंय सॉरी इश्वीक विवा सांजाव म्हण रे विवा सांजाव तुमकां विश करता तो विवा सांजाव विवा सांजाव आयज आहा तेजें आयज फूल डे आतां घेता हांव Later. सो दनपारां व्लॉग केल्लोच मागीर हांवें कंटिन्यू करूंकच ना बाबू रडून हाल जालें हेजे घे मातशें पांय सुजला थंय हे घे दनपारां कितें जालें जेवली आमी मागीर ताका न्हीद घातलें न्हिदोंक ना तो आनी म्हाका असलें झेम पर आला दनपारां आनी हांव न्हिदच ना ताका दुखता न्ही न्हिदता असो हाल येता मागीर घे न्हिदता तो न्हिदतालो म्हटल्यार न्हिदतालो गेला मातशें पांय बी हाल्ले ताका दुखताले आतां पांय बी सुजला मातशें 2 वॅक्सीन 3 दिल्ले न्ही 2 तितले पावरफूल ना म्हणपाक डॉक्टर ती कोण इंजेक्शन जाली पळय
थर्ड वन दिल्ले पळय ते मातशे पावरफूल हा, तितून ताका फिवर मागीर पांय बी सुस्तले बाबा आदी. तो सद्या तो उग्गी आसा, दाखयता तुमकां. हे पळय सद्या न्ही मातसो उग्गी हा, हे पळय. आनी पांय हेवटेन पळय हांगा दिसता आसतलें तुमकां. हे पळय पांय सुजला. म्हटल्यार मातशें थंड उदक ताका लाय. तिणें म्हटल्यार थंड उदक पांया सायडीन ताका अशें लाय म्हटलां. ताका लाय शिनात. तिणें सांगलां थंड उदक लाय म्हटलां. हांव कितें करतालें रितीको टायमार पळयता कॅमेरा. रितीको टायमार कितें करतालें हांव, खंय इंजेक्शन दिलां पळय सायडीन न्ही झंडू बाम लायतालें. सायडीन लावपाचें हां, मदीं खंय सुई तोपता पळय थंय लावप ना. सायडीन न्ही झंडू बामान ताका पुसपाचें. तें हांव रातचें ताका पुसतलें. आतां ताका हांव फक्त थंड उदकान ताका पुसून काडटलें. म्हणजे सायडीन ताका बरें ताका थंड हें करतलें. आयस पॅक बीन धरूंक जायना. अशें उदकान टुवेलान उदकान हें करून अशें पुसून काडूंक जाय. आतां पांय हालयता पूण रडना अशें ना. हय आतां मातसो रडटा. मस्त ताका आतां थंड लागता. कांय ना, तुका बरें दिसतलें. इश्वीक काय तूं स्ट्रॉंग बॉय न्ही. तुवें म्हणूकूच ना विवा सांजाव म्हण. आं आपलें इंजेक्शन तोपलां म्हणटा. जालें आपलें विवा सांजाव आयज. हय मातशें सायडीन आं, मदीं तेन्ना लायनाका म्हटलां. जे सायडीन ताका अशें पुसून काड. हो पांय सुजोंक ना न्ही. हांगा एक दिलें ताणें. हांव हो पांय सुजोंक ना. तो मातसो पावर दिसता पळय. हे पळय पळय आसूं बरें ताका पुसून काड. कांय ना, आयज एकूच दीस ताका न्ही फिवर आयिल्ले. अरावंड 5 सुमार न्ही ताका फिवर आयिल्ले आनी तांच्यानी सिरप दिल्ले फिवरचे. आतां हांवें संग घातला. 6 आवरान घाल म्हटलां. कांय ना मातशें राव शिना. तो सकाळी तिसरो हुमण बीन करून आसलेले तिसऱ्याचे. सो गडबडीन दाळ आसलेली न्ही. सो मम्मीक न्ही बेगीन तिसरो हांवें क्लीन करून दिले. ती आतां करी करता म्हणजे जालें. आयज आनी फाल्यां जातलें आमकां सकाळीं. आनी फाल्यां करपाचें गडबड ना. आनी तिसरो बरें मोठे आहा दाखयता तुमकां. सो हें पळय बरें आहा तिसऱ्यो. ओके सो अशें भुरगे बी रडले बिडले न्ही कितें काम करूंक मन येना. फक्त आई ताका फक्त घेवनूच बसला. घेवन बसलो न्ही बरो बसतालो. मातशें पांय हाल्लो की रडटालो. तूं कितें जाय. ओके सो हेचे स्टडीज घेताले 8 जाले हांगासर. तो म्हटल्यार ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. तू आतां मस्ती जाला. स्टडीज बी करना. आतां हेका सांबाळू की ताका सांबाळू अशें जालां म्हाका आतां. फाटल्यान बसचें पडटलें. हांव स्टडीज करना. ट्युशना वच म्हणल्यार ट्युशना वचना. अशें कितें करपाचें म्हाका आतां. ताका घेवन बसता हांव स्टडीज. कित्याक शिव ताका घेवन बसतलो. सो गी हा. ओके तो हांव ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. बाय म्हण. बाय. आय लव्ह यू फ्रेंड्स. प्लीज कमेंट सबस्क्राइब टू माय चैनल पेसोल. बाय इश्वी. बाय म्हण. बाय. I love you friends. Please come subscribe to my channel पेसोल. हसता पळय तो. आवयस हसलो. इश्वी म्हण विवा सांजाव. विवा सांजाव म्हण मरे. नेक्स्ट इयर या आमी आं विवा सांजाव करपाक. यावटी बरे केला शिवली मोरा. खंय शिवली. सॉलिड व्हिडिओ पळयला. हां असं आमी नेक्स्ट इयर या. लास्ट इयर गेल्ले न्ही आमी. स्क्रीनिंग घातला सॉलिड घातला. इश्यूकाक घेवन या. पण आयज पावस तितलो पडोंक ना. पावस लागला. चल आई खंय गेली. आई रावला हांगा. आई सगळ्यांक बाय म्हण. सो बड्डे तांकां विश करता. खूब दीस जाले हांवें बड्डे बीन विश करूं ना. सो आतां जेन्ना हांव व्हिडिओज घालतले पळय ते दिसा कोणाचे बड्डे बीन आसले न्ही हांव विश करतलें. ओके सो आयज आसा बड्डे. रक्षिता विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देव तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे रक्षिता. आनी आसा एंथोनियो क्रूज रिबेलो विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देव तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे एंथोनियो. सो आनीक आसा एरिस्टिया. इफ नाव बी रॉंग घेतलां सॉरी आं. एरिस्टिया एंड क्लिफ्टन. कॉंग्रेच्युलेशन ऑन देर सिवील मॅरेज. ओके कॉंग्रेच्युलेशन बोथ ऑफ यू. ओके सो आनी एक बड्डे आसा. एक जालें ते बड्डे. सो तिणें म्हाका कमेंट केल्लें विश कर म्हणून. सो बी रिलेटेड हॅपी बड्डे संजय अंद्रादे. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देव तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे संजय अंद्रादे. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय. Bye.